तेंच्यांनी आरोप करता आसतना अशें म्हटलेलें आसा की आमच्या खासदारांनी भारतीय जनता पार्टीच्या खासदारांनी गोंया खातीर कितें केल्ले आसात आनी तेचे रिपोर्ट कार्ड तेंच्यांनी म्हटलां की मागलेले आसात। 12 वर्सां जो खासदार आसलो राज्यसभेचो हेंचे रिपोर्ट कार्ड आमी पयले घेवपाक जाय, सगळ्यांच्या फुडल्यान बाय प्रतिमान आमकां दिवपाक जाय। तशेंच म्हाका दिसता की वेगळे वेगळे म्हणजे काँग्रेसच्या सरकारांनी जे कितें करूंक ना ते भारतीय जनता पार्टी करता। प्रेस घेवन सपाटो धरून मेळत तशे आरोप करपाचे सत्र धरिल्ले आसा। ती आमकां नवटंकी म्हणटात, ती नवटंकी काय ही नवटंकी ते ताणें सांगचें। जेन्ना जेन्ना महिला काँग्रेस प्रेस घेता तेन्ना तेन्ना ह्यो बीजेपीच्यो महिला मोर्चाच्यो बायल्यो अळमी किल्लल्या भशेन वयर किल्लतात, तेन्नाच तांकां खंय तरी याद जाता। जेन्ना जेन्ना आमी पब्लिकाचे मुद्दे घेवन प्रेस घेतात तेन्नाच तांकां खबर जाता की खंय तरी तेंच्या लिडरांक डिफेंड करपा खातीर त्यो मुखार येतात। तशेंच खुबशे मुद्दे आसात, आज बायलांचेर कितलेशे अत्याचार जातात, म्हारगायेचो मुद्दो आसा, जीएसटीचो मुद्दो आसा, इलेक्ट्रिकल टॅरिफाचो मुद्दो आसा, खंयच्याच मुद्द्याचेर केन्नाच तेणी खंयच आवाज काडनात, खंय तरी लिपोवन बशिल्ले असतात। आनी जेन्ना जेन्ना महिला काँग्रेस तेंच्या लिडरांक एक्सपोज करता तेन्ना तेन्ना खंय तरी तांकां याद जाता आनी प्रेसाक येवन ती उलयतात। तांकां कितें दिसता की हे तूं अलग्न जावन आमगेर आयला, ताका भुरगे जेन्ना हातीचे आसता पळय त्या बायलेच्या तेन्ना ते पयशे मेळटात, तेन्ना इनलॉज म्हणटा ना ते आमकां जाय खर्चाक। सो हितून ते बायलेचे सँडवीच जाता, झगडी जाता, मार गेड सगळे हॅरेसमेंट जाता। And that because of that I said that this scheme should be named as dowry death scheme.